रवी BL संतोषजी हे येऊन गेले, पण त्याच्या पयलीं आमच्यो मिटिंगा चालूच आसल्यो. फक्त कशें आसा की काल आमी एक कोवीड ही महामारीची सेकंड वेव येतकच आमी तशें काल पयल्या वेळारच डायरेक्ट अशें अदरवायज आमी वर्च्युअल मिटिंगा चालूच आसता आमच्यो. पण काल आमी फिजिकली प्रेझेन्सान आमी दक्षिण गोंयच्या कार्यालयान काल आमी बैठक केली. आमचे सगळे दक्षिणेचे आमदार, पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि स्टेट ऑफिसर एक मिळून 30-35 जाणांची बैठक केली. आजूय तशीच उत्तरेक आसा म्हापसा. कारण कित्याक ती एकठांय हाडलेले ते 60-70 लोक जातात. ताका लागून आमी ते डिवायड जावचे म्हणून दोनूय बाजून वेगवेगळी करप अशें ठरयलें. बेजिकली आमी त्या हातून येणाऱ्या एक 10-15 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आसात आमच्या पार्टीचे. त्याच्या भितर एक जो आसा तो पयलो कार्यक्रम 21 तारीख योगा डे आसा. तो आमी सगळ्या मतदारसंघा भितर करप असो थारायला. प्रत्येक मतदारसंघान 2 जाग्यांचेर तरी करपाक जाय. मागीर खंयच्या तरी शाळेन आनी वयर ते वेगळे, पूण दिसाचे 2 हे आमी कंपल्सरी करप अशें थारायल्लें आसा. 23 तारखेर आमचे पार्टीचे फावंडर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी त्यांचो बलिदान दीस. म्हणजे त्या दीस त्यांचो मृत्यू जालो जम्मू काश्मीरच्या श्रीनगर जिल्ह्यात. तांकां त्या वेळार अरेस्ट जाल्ले थंय आनी थंय तांचो मृत्यू जालो. त्यामुळे तेन्ना पासून तो प्रत्येक वर्सा त्या वेळार जनसंघ मागीर आता भारतीय जनता पार्टी तो एक याद उरची आनी तेंचे एक सगळे आतांचे तांकां याद उरची म्हणून तो आमी कार्यक्रम करतात. त्या दीस आमी गोंयभरल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर तेंचो फोटोक हार घालपाचो, फुलां घालपाचो आनी तेंच्या संदर्भांतले एकंदर तेंचें जीवन चरित्र जें आसा त्या संदर्भांतली कोणे तरी एखाद्या कार्यकर्त्यान तेंचेर भाशण करपाचें. हो एक कार्यक्रम आमी 23 तारीख करप असो थारायलो. 25 तारखेर 25 जून ह्या दीस देशा भितर काँग्रेस ज्या वेळार राजवट करताली, इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ली, तांच्यांनी एमर्जन्सी लायली आणीबाणी. ताका लागून ती याद आतांच्या बऱ्याच लोकांक आतांच्या भुरग्यांक खबर नासली. आनी त्या संदर्भात कितें एक्झॅक्ट त्या वेळार तांच्यांनी केलें, कशा तरेन अत्याचार, फ्रिडम ऑफ स्पीच नासली, पत्रांक जायतें बरोवपाक मेळनासलें. आनी त्या वेळार बरेचशे जनसंघाचे आसात, संघाचे आसात, वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी ज्या पार्टीनी तांकां विरोध केला त्या वेळार तांकां भितर जेलीन घातिल्ले. आनी ताका लागून ती याद म्हणून त्या दीस आमी ब्लॅक डे अशा तरेन आमी देशभरान तो हें करतात. आनी त्या निमित्तान आमी त्याची एकंदर म्हायती ही कळपाक लागून एक कोण तरी वक्तो आमचो उलयतलो आनी ते वर्च्युअली संबंद गोंयभरल्या कार्यकर्त्यांक आमी लिंक घालतले आनी ते तेंच्यांनी आयकपाचें. प्लस जे भितर जेलीन त्या वेळार पडिल्ले तांकां तेंचो एखाद्यांचो सन्मान करप अशा तरेचो कार्यक्रम आमी 25 तारीख करप असो थारायलो आसा. 25 जून. त्यानंतर 27 तारीख आमचो मन की बात एज युजल आमी पार्टीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो मन की बात हो कार्यक्रम आमी प्रत्येक बुधवायज कार्यकर्त्यांनी 4-4, 5-5 कार्यकर्ते एकठांय जावन तेंच्यांनी आयकप. कारण एक ह्या वेळार मातसो वेगळ्या पद्दतीचो तांचो एखादो विशय आसूं शकता. त्यामुळे तो एक कार्यक्रम. आनी लास्ट आमी जो आसा तो 6 जुलय ज्या दीस डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हो जन्मदिवस. त्या निमित्तान आमी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अशा 2 जाग्यांचेर आमी ताच्या संदर्भातलें भाशण आमी आमचो एखादो कार्यकर्तो कोण तरी उलयतलो आनी ताचो लिंक सगळ्यांक घातले. अशे कंप्लीट वेगवेगळे कार्यक्रम आमी करप अशें थारायल्ले आसा. आनी तातूंत आनी एक जो कार्यक्रम आसा तो 23 जून ते 6 जुलय ह्या दरम्यान सबंद गोंयभरल्या सगळ्या बुथांचेर किमान बुथार जर शक्य नासत जाल्यार त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांत ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम आमी करपाक जाय अशें आमी थारायल्लें आसा. आनी क्लिननेस ड्रायव्ह आनी पण ह्या वेळार कॉन्सन्ट्रेट करूं जाय आमी प्लास्टीक हटाव. प्लास्टीकच्या संदर्भात ज्या भागा भितर प्लास्टीक आसतली तो क्लीन करपाचें अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी करप अशें थारायल्ले. आनी ताका लागून काल आमी मुद्दम मंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदारांक इतल्याकूच आपयल्ले कारण जेणे करून तांचो भितर सहभाग आसचो. कारण आतां आमकां हळूहळू ह्या हातूंतल्यान भायर सरूं जाय. कारण इलेक्शन हें जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यान केन्नाय जावंक शकतलें आनी ताका लागून आमी हळूहळू लोकां मदीं वचपाक म्हणूं जाय. ही एक ऑपॉर्च्युनिटी अशी घेवन प्रत्येकान तो कार्यक्रम आपापल्या मतदारसंघा भितर SOPचें पालन करून सोशल डिस्टन्स, तोंडाक मास्क बांदपाचो आसत, सॅनिटायझरचो वापर आसप हें सगळें करून तांच्यांनी हे कार्यक्रम करपाक जाय. म्हणून पार्टी लेवल हे 100% पार्टी लेवलचे कार्यक्रम जातले. परत एकदा मिटींग जाले उपरांत परत एकदा आयकपाक लागलो BJP आमचे युतीचे टॉक सुरू जाले जावपाचे कितें विचार जाता तेजेर ना. एक गोश्ट म्हणजे कशी आसा की बरें कशें जाता की युती करप किंवा न करप हो विशय इतल्या बेगीन एखादो फुडें व्हरप हो खूब बेगीन असो दिसता. पण आयच्या वेळार तरी आमकां ज्या तरेन आमी आमच्या लिडरशीप कडेन उलयता तेंचें म्हणणें की आमी इंडिपेंडंटली वचूं जाय अशा तरेचीच सगळ्यांचो एक सूर.
कारण गोविंद गावडे तुम्हाला सपोर्ट करतायत. ते म्हणतात की BJPने आपल्याला प्रवेश दिला तर आपण BJPतनं निवडणूक लढवणार, पण तुम्ही त्यांचं स्वागत करत नाही कारण मगोसाठी एक सेफ जागा तुम्ही ठेवली, असं नाही वाटत का तिथं? ना तशें अजून म्हणूच म्हणलें न्ही, आमी युती करप न करप हो निर्णय अजून पर्यंत आमी कांय त्या संदर्भात डिसायड करूं ना. पण आयज जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीच्या आदाराचेर, लोकांच्या आशिर्वादाचेर आनी कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर स्वताच आमी निवडणूक इंडिपेंडंटली लढप असो आजचो आमचो विचार आसा. आनी ताका लागून आमी कोणाक सीट सोडटात कोणाक सोडटात अशा तरेचें अजिबात ना. तें सगळें चुकीचें आसा. आमची सद्याची ट्राय आसा ती फूल म्हणून आमी म्हणलें न्ही की सगळ्या मतदारसंघात आमचें ऑर्गनायझेशन जें आसा तें घट करपाक जाय आनी त्या दृश्टीन आमकां फुडें वचपाक. युतीचं आता सध्या तरी काय विचार सध्या तरी अजिबात विचार ना. झालं पुढे जावं येतात कारण निवडणुकीच्या हातून तुकाय खबर आहा की निवडणुकीच्या हाचेर प्रत्येक क्षणाक डिसिजन घेवूं त्या वेळची परिस्थिती जशी आसा त्या पद्दतीन. पण आयज जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार आमी इंडिपेंडंटली गोंया भितरली निवडणूक जी आसा ती स्वताच्या ताकदीचेर आमी लढप शकता. म्हणजे गरज लागली तर युती होऊ शकते. तेच्या आज हांव कांयच उलोवना. परिस्थिती येयली आल्या. ती पोजिशन त्या वेळाचेर तशें कितें आसा तेन्ना ठरवया. पूण आयच्या वेळार आमी कोणाच बरोबर युती ना इतलेंच सांगता. ती असली तर ती MGP सारख्या पार्टी बरोबर असपाची. तें सांगपाक जायना कितें आसत कितें आसूं शकता तें. पूण त्या वेळार आयज हांव दोनूय ऑप्शन म्हळ्यार हांव 100% जावना त्या वेळाचेर समजा सिच्युएशन कितें दिसता आसत जाल्यार वेगळी. पण आयच्या वेळाचेर जर तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर 100% विदाउट इलेक्शनाक डिस्क्वालिफिकेशनची एक टांगती तलवार आमदारांच्या होण्याची शक्यता आहे किंवा त्यांच्या बाबतीत निवडणुकाचा त्यांच्या निवडणुकांचा काही वेगळ्या पद्धतीने विचार केला आहे का? एक गोष्ट कशी आसा मॅटर हें कोर्टान आसल्यामुळे त्याचेर हांवें एखादो विशय उलोवप कारण हांव पार्टीचो अध्यक्ष आनी ताचो वेगळो परिणाम त्या निकालाचेर एखादो जावं जायना. त्यामुळे हांव ताचेर कांय उलयना. आमकां पूर्ण सगळ्या कारण आमी लोकशाही मानतात आनी त्यामुळे कायद्याचेर आमचो पूर्णपणे न्याय देवतेचेर विश्वास आसा. ताचेर हांव आनी तेच्या भायर आनी टिप्पणी कांय करना. So still there is a clash between CM and Health Minister because right now such a big issue came regarding the iron tablet and still no clarification came from the CM and from the party. कितें आसा पळय आमच्या हातून कोणा भितरूच वेगवेगळे डिविजन किंवा एकामेकाचेर संबंध वायट अशें अजिबात ना. सगळे एक आसात, सगळे एकठांय रावन काम करतात. पण दिसत नाही ना, एक जण एक माहिती देतो, दुसरीच माहिती देतो. अशें कांय ना. आनी कशें आसा की त्या हाचेर कितें बातमी आयल्या तेचेर हांव वचना. पण येणारी बातमी 100% सगळीच खरी आसता अशी आसना. आनी ताका लागून तेचेर हांव टिप्पणी करना. तुका जर ह्या संदर्भात डिटेल जर जाय जाल्यार हांव मातशें फायंड आवट करता आनी तुमचे कडेन उलयता. कांय प्रॉब्लम ना. थँक्यू वेरी मच.